आज आमचे चार जाण जॉईन झाले मोगो पक्षात. एक जगदीश भोबे, एक सत्यविजय नाईक नावेली आणि एक विजय गांवकर वाळपोय आणि DS नाईक फातोर्डा हे पक्षाक जॉईन जाल्ले आसा. हे समाजात वावुरताले लोक खंयच्या पक्षात आशिल्ले तांकां दिसलें की आज मोगो पक्षच गोंयकाराचें रक्षण करूं शकता, गोंयांत सत्ता हाडून गोंयकारपण जपू शकता हें तांकां दिसलां सगळ्यांक. जशी जनता मोगो कडेन आकर्शीत जाता तशे बाकीचे सगळे आकर्शीत जावन स्वता कार्य करूं सोदता तांकां सगळ्यांक आमी एंट्री करून घेतिल्ली आसा. तिकीट बीन कोणा डिक्लेअर केली? तिकीट आमचो पार्लमेंटरी बोर्ड आमचो बुधवारा बसतलो, तातूंत सगळ्यांची उमेदवारी फायनल जातली आणि त्याच्या नंतर आमी डिक्लेअर करतले. GSM किती जालें? गोवा सुरक्षा मंच आणि भाजप आमची मोगो पक्ष यांची युती जवळ जवळ निश्चित जाल्ली आसा. सीट शेअरिंग फाल्यां परत जातलें आणि तेंय बी आमी जाहीर करतले. आज मोगो पक्षान रितसर प्रवेश केल्लो आसा. काही हांव एक्चुली म्हणजे कुटुंबीय जल्मांतल्यान आमी सगळे मोगो पक्षान आशिल्ले आनी मोगो व्यवस्थीतपणे गोंयकाराची संस्कृताय म्हणात किंवा गोंयकारान जे प्रकारे शासन जाय तशें आमचे सुदीन ढवळकर बाब हांच्या नेतृत्वा खाली जरूर मेळटले. अजून पर्यंत सिंबल नाव मनीस कार्यकर्ते सगळे आसा. ह्या खातीर जी सगळ्यांक पयलींची ओल्ड पार्टी हांची प्रूव केल्या गोंयकारांक रोजगार दिवपाक, डेव्हलपमेंट दिवपाक, ह्या खातीर जॉईन जाला. आनी आमचे गोंयकार म्हणून गोंया ही स्टेट जाल्ली आसा. गोंया आनी कोण व्हरूंक शकना आमची. आयज आमी परत सगळ्या युवा वर्गांनी विचार केल्लो आसा की जे आमची गोंयची संस्कृती सांबाळपी पक्ष आसा त्या पक्षान आमी वचपाक जाय. युवकाच्या मनान आयज अशें आसा की आमी मोगो पक्षाक जो आमचो मूळ पक्ष आसा, ह्या मातयेचो पक्ष आसा, होच आमचो प्रश्न हे सोडोवपाक शकतले. ताका लागून आयज असंख्य कार्यकर्त्यांच्या समेत आयज हांव मोगो पक्षान प्रवेश केल्लो आसा.